नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. कोडार न्हंयत दोग तरणाट्यांक बुडून मेले अशी भिरांत. कोडारचे फार्मार 15 जाण गेल्ले पिकनिकेक. सरपंच म्हणटा हो पिकनिक स्पॉट न्ही, शेतकी अधिकाऱ्यांच्या घाळपणान घडणूक. गोवा डेअरीच्या एमडीचेर 30 लाखांच्या गुड्डुलसावाचो आरोप. सील पॅक मशीनाचेर मोडले चड पैसे. डायरेक्टराची कागाळ. एमडी म्हणटा चौकशेक तयार. मायनिंग स्कॅम केशी दिगंबर कामतीक एंटीसिपेटरी बेल मेळूंक जायना म्हण एसआयटीचो प्रयत्न. कस्टडीत घेवन तपास करपाची करतले मागणी. 2 मेक सुनावणी. हेल्थ मिनिस्टर आणि टीसीपी मिनिस्टरान मडगावच्या नव्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या कामाचे केले इन्स्पेक्शन. नवे हॉस्पिटल वर्सा भितर जातले फुल फ्लेज. लोकांनी आमदार केल्यात आनी देवान मंत्री. कितेंय जालें तरी एरोगन्स आनी करप्शनापासून पयस रावात. मंत्री सरदेसायचो गोवा फॉरवर्डाच्या मंत्र्याक सल्लो. वास्कोच्या जनसुनावणेचो 3रो दीस. पयल्या सुनावणेचे मिनिट्स वाचले. अजून ड्रेजिंग आनी एक बत वेदांताक दिवपाचेर जाल्ले ना मतप्रदर्शन. लोक रावल्यात निर्णयाक. आणि बाहुबली द कन्फ्युजनान मोडले बॉलिवूडचे सगळे रिकॉर्ड. भारतात कमयले 2 दिसांत 120 कोटी नेट. वर्ल्ड वायड 200 कोटींचो गल्लो. आनीकय रिकॉर्ड मोडपाच्या वाटेर. कोडार न्हंयत दोग तरणाटे बुडून सोंपले म्हण बोवाळ जाला. वास्कोच्यान एक फामील कोडारच्या फार्मार पिकनिकेक आयिल्ली. घडणुकेंत 20 वर्सांचो रमेश पाल हो पॉलिटेक्निक शिकपी आनी 20 वर्सांचो बोरोवेच वोकेशनल स्टुडंट राहुल सूर्यवंशी बुडले. सगळी फामील खंय सुरेश कुमार पाला वांगडा पिकनिकेक आयिल्ली. तो शेतकी अधिकारी बाळकृष्ण पालाचो पूत. सरपंच म्हणटा कोडार शेतकी फार्म पिकनिक स्पॉट न्ही. घडणूक घाळपणान घडली. कोडार फार्मार पिकनिकेक गेल्ले दोग तरणाटे कोडार न्हंयत बुडले. शेनवारा दनपारा ही घडणूक घडली. सांज मेरेन फोंडा पुलीस आनी फायर ब्रिगेडीची टीम दोगांकय सोदताली. घडणुकेत 20 वर्सांचो प्रवीण कुमार पाल हो पॉलिटेक्निक शिकपी आनी 20 वर्सांचो 12वेचो वोकेशनल स्टुडंट राहुल सूर्यवंशी सोंपलो आसुये म्हूण बोवाळ पडला. वास्कोच्यान 7 जाणांची एक फामील कोडार फार्मार पिकनिकेक आयिल्ली. सगळी फामील खंय सुरेश कुमार पाला वांगडा पिकनिकेक आयिल्ली. सुरेश हो शेतकी अधिकारी बाळकृष्ण पालाचो पूत. कोडारचो सरपंच म्हणटा कोडार शेतकी फार्म पिकनिक स्पॉट न्ही. शेतकी अधिकाऱ्यांनी असली घाळपणां करूंक जायना. ही प्रॉपर्टी आसा ती एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या प्रॉपर्टीचे देगेर ही न्हंय आसा. भरपूर डीप न्हंय ही. हांगाच्यान फाटली कांय वर्सां आमी पळयता की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आय डोंट नो हाव दीस पीपल अलाविंग दीस टायप ऑफ पार्टीज एंड पिकनिक्स आफ्टर एंटरिंग थ्रू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रॉपर्टी. अनेक फावटी आमी तांकां सांगून पळयलें दीस इज नॉट गूड. पूण वीच अंडर वीच रूल दे अलाव वी डोंट नो. आय वॉन्ट गव्हर्मेंट टू एन्क्वायर द मॅटर थरोली. सेकंड थिंग तांचो आतां जीव गेल्लो आसा. तांकां बाबड्यांक कांय खबर ना. हांगा एंट्री मेळटा, हांगा आपयल्ले वयता. सम ऑफिसर्स आर ऑल्सो इनवॉल्व इन दीस टू ब्रिंग दीस टायप ऑफ पीपल हियर. सो हेज्या फुडें बंद जावपाक जाय. हांगाच्यान एंटर करून असल्यो पार्टी करपाक हांगा दिवपाक जायना. कोडार गांवांत आनीक एके सुवातेर पिकनिकेक म्हूण येवपी कितलेशे जाण सोंपिल्ले. लोकांनी बोवाळ करून तो स्पॉट बंद केल्लो. प्रुडंटा खातीर कोडारच्यान विवेक प्रभू. नव्या कथीत स्कॅमाक लागून गोवा डेअरीची चर्चा जाल्ल्या. ह्या फावट स्कॅमाचो दुबाव आसा तो सील पॅक मशीनाच्या स्कॅमांचो. हे विशींची कागाळ एंटी करप्शन ब्युरो कडेन नोंद केल्या. गोवा डेअरीच्या एमडीन खंय सुमार 30 लाखांची अफरातफर केल्या असो आरोप कागाळीत केला. प्रकरण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या कानामेरेन पावला. गोवा डेअरीच्या एका डायरेक्टरानच ही कागाळ केल्या. गोवा डेअरीच्या मॅनेजमेंटाचेर स्कॅमांचे आरोप चालूच आसात. गोवा डेअरीक प्रुडंटान हाचे पयलीं एक्सपोज केल्ली. हे फावट आरोप जाल्यात खुद्द गोवा डेअरीच्या एमडीचेर. 20 जुलै 2015 गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह दूध उत्पादन संघाच्या एमडीन पुणेच्या नायक्रॉम कंपनीकडच्यान फिल पॅक मशीन घेतिल्ले. 16,10,717 रुपया एका मशिनाक ह्या रेटीन कंपनीकडच्यान 80,30,000
53,585 रुपया मोडून 5 मशिनां घेतिल्ली. कंपनीन दिल्ल्या कोटेशनान मात एका मशिनाक फक्त 9,15,000 रुपया पडटात आनी तातूंत संबंदीत एसेसरींचोय आस्पाव आसा. वेल्यान ताचेर 14% डिस्काउंट आनी 10% वॅट लायन आसतना हे मशीन मेळटाले. मात कंपनीन दिल्ल्या कोटेशनांतल्या रेटी परस मायज रेट फारीक करून गोवा डेअरीच्या एमडीन ही मशिनां विकती घेतल्यात. ह्या प्रकरणाचे एक्सक्लुझिव्ह डॉक्युमेंट प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात. डॉक्युमेंटा प्रमाण गोवा डेअरीच्या एमडीन चड पयसो फारीक करून मशिनां घेतल्यात. कोटेशनान मशिनाचो रेट 9,35,000 जाल्यार फारीक केले 16,10,000. मॅनेजमेंटान एका मशिनाचेर सुमार 6,75,717 रुपया चड मोडले. गोवा डेअरीन 5 मशिनां खातीर सुमार 33,78,585 रुपया चड मोडल्यात. 30 लाखांचे गुड्डुलिसांव. हाचेर प्रुडंटान गोवा डेअरीच्या एमडीक गाठलो. तो म्हणटा टेस्टी आनी हेर गजालीं खातीर चड पयशे लागले. हय कोर्ट केले जाता. इतले बोर्डाच्या एप्रुवला शिवाय कसलेच परचेजीस जायना. कळ्ळें न्ही. आनी आमकां तेका लागून परचेज कमिटी आमी काडलेली. परचेज कमिटीची कोटेशनां कितें दिल्या न्ही त्या प्रमाणे जे कोण लॉवेस्ट आहा त्या प्रमाणे दिल्ले आसा. इन्क्वायरी सुद्दां केली म्हणून काय हरकत ना. तेजेर इन्क्वायरी जाली म्हणून कांयच हरकत ना. रजिस्टरान सुद्दां ताचेर डबल रेट जालो 9,35,000 आता तो 16,10,000. एक सांगू आता न्ही ते कोण इन्क्वायरी करतले न्ही तेन्ना कळटले न्ही खरोच डबल रेट काय आनी कितें ते की बेजीक रेट दिल्ली आहा. बेजीक रेट ही टॅक्सीस लागता, एक्सायज ड्युटी आसा, वॅट आसा. एक्सायज ड्युटी, वॅट अशें ट्रान्सपोर्टेशन, इन्स्टॉलेशन, कमिशनिंग कळ्ळें न्ही. अशें करून ते जाता. बेजीक रेट सदांच बेजीक रेट कमी आसता न्ही. एक्सायज ड्युटी 16% आसता, वॅट आसता 12%, 12-12.5. इन्स्टॉलेशन आसता, ट्रेनिंग आसता, कमिशनिंग आसता, प्लस क्रेट आसता हाडपाक ते कळ्ळें. एमडी सावंत म्हणटा त्या प्रमाण सगळे टॅक्स धरूनच एका मशिनाचे 16 लाख रुपया जातात. मात परचेस ऑर्डर पळयल्यार कळटा टॅक्स धरूनच एका मशिनाची किंमत 9 लाख सुमार जाता. गोवा डेअरीचे हे नवे कथीत स्कॅम. 30 लाखांचे प्रकरण एंटी करप्शन ब्युरो कडेन पावला. ताचेर सीएम आनी कोऑपरेटिव्ह रजिस्ट्रारची नजर आसा. एके वटेन गोवा डेअरी प्रामाणीक कश्ट करपी दूधकारांक सारखे प्रॉफिटय वाटिना. दुसरे वटेन गोवा डेअरीचे मॅनेजमेंट दुधावेली मलाई खावंक नवे नवे मार्ग सोदतात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. मायनिंग स्कॅम केशींत आदले मुखेलमंत्री दिगंबर कामत हांकां एंटिसिपेटरी बेल मेळूंक जायना म्हण SIT नेट लायता. ताका कस्टडीत घेवन चवकशी करपाचो तांचो प्रयत्न आसा. कामतीन बेला खातीर केल्ल्या अर्जाचेर 2 मेक पणजी डिस्ट्रिक्ट अँड सेशन कोर्टात सुनावणी जावपाची आसा. गोंय पुलिसांचे स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीमीन दिगंबर कामतीक एंटिसिपेटरी बेल मेळूंक जायना म्हणून आपले वटेंतल्यान तयारी केल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कामतीक कस्टोडियल इंटरोगेशनात घेवपा खातीरूय तांची तयारी चल्ल्या. मायनिंग केशीत SITन कामती भोंवतणी फास आवळपाक सुरवात केल्या. दिगंबर कामतीक कस्टडीत घेवप कित्याक गरजेचे हे कोर्टात सिद्ध करपाचे SIT मुखार मुखेल आव्हान आसा. 24 एप्रिलाक कोर्टान कामतीक अंतरीम जामीन मंजूर केल्लो. सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण SITचे वकील ह्या केसीचेर उजवाड घालतना 183 मायनिंग लिजांच्या अनियमीतपणाचेर आनी बेकायदेशीरपणाचेर भर दितलो अशें दिसता. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आनी TCP मिनिस्टर विजय सरदेसायान मडगांवच्या नव्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या बांदकामाचे इन्स्पेक्शन केले. एका वर्सा भितर हे हॉस्पिटल फूल फ्लेज तयार जातले. दक्षिण गोंयांतल्या लोकांक बांबोळे वचपाची गरज पडची ना अशें विजय उलयलो. दर म्हयन्याक आमी कामाचें इन्स्पेक्शन करतले अशें विश्वजितान म्हळें. मडगांवच्या सध्याच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत पुराय सोयी सुविधा ना. MRI मशीन ना. आधुनीक तंत्रज्ञानाचो उणाव आसा. नव्या हॉस्पिटलांत सगळें आसूंक जाय अशें विजय म्हणटा. ह्या वर्सान हॉस्पिटल सारकें कंप्लीट मेळपाक जाय आनी ते अर्दुगुटे नाका. अर्दुगुटे आसूंक शकना की थंय MRI काडपाक पडली वच हें उत्तर आमी दिवंकूच शकना. 100 कोटी रुपया जेन्ना हॉस्पिटलाचेर घालता 5 कोटीचे MRI इज नॉट ए बिग इश्यू. एंड वी आर एक्चुअली अ प्रोग्रेसिव गव्हर्नमेंट. वी हॅव कम हियर टू डिलिव्हर एंड वी वॉन्ट टू डिलिव्हर नॉट समथिंग जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट. वी वॉन्ट टू डिलिव्हर समथिंग दॅट इज परफेक्ट दॅट गोज विथ द स्टेटस ऑफ अ गोंयकार. गोंयकाराचे एक्सपेक्टेशनूय हाय आसता. आमी सर्वसामान्य हांगाचो मनीस आनी महाराष्ट्रांतलो कर्नाटकांतलो मनशाचे एक्सपेक्टेशन डिफरंट आहा. गोंयांत लोकांक एक बरें हॉस्पिटल जाय. हाजे पयलीं विश्वजितान बरीं हॉस्पिटलां कशीं आसता ती दाखयलेली आसा. ताजे आतां ती
स्थिती बरी ना ती स्थिती इम्प्रूव करपाक तो हेल्थ मिनिस्टर परतो जाल्लो. We will work together. We want this hospital to be commissioned as early as possible, but a complete hospital, in which my concern is also about jobs for the locals. So the locals, he's giving a constant complaint. People have had to, make do with dengue and malaria. They should not curse this hospital. They should welcome this hospital. And this is a hospital that's come to do good for the people here, and they also should benefit out of it. Local, especially land users, should get jobs here. This is what we are looking at. For giving them job, we are willing to train them in whatever possible way, and I think there should be a roadmap for that also. And we will do that. स्थानिक लोकांक हे हॉस्पिटल आयले म्हणून बरें दिसपाक जाय, ताचो फायदो जावंक जाय आनी फायदो जातलो ही म्हाका खात्री आसा. ह्या हॉस्पिटलाचे काम योग्य दिशेन जावपा खातीर आमी दर म्हयन्याक इन्स्पेक्शन करतले म्हणून विश्वजीत उलयलो. Auditing has taken too long, so everybody is interested and serious, and Mr. Sardesai has been, Honorable Minister has been in touch with me regularly on this hospital because it's a lifeline of South Goa, and this hospital, that's why we said in your presence only we are having this meeting, is that in a transparent manner we want to focus on completing it at the earliest, and DHS as well as GSIDC will have monthly review meetings so that we are all on the same page. So we know what is the flow chart given by them, what is our responsibility. So month-wise we will take it forward. There is no question of lapse from anybody. Then once we are all, if there is some issue, that's why we are saying plus 2-3 months here and there. Because even if we keep a time frame, which I have experience of December, sometimes some issue is there which may prolong, or some issue may be 2-3 months. Plus this side, we will ensure that all the equipment, what Mr. Sardesai has also suggested that MRI, it should not become a post box here. Patient should not be referred to Goa Medical College. We will ensure that whatever is required, we will make provisions to see that this digital imaging and other things, ICU, all these things are perfectly well equipped so that we are able to stabilize the patient here and take it forward. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. घेऊया एक ब्रेक.